म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी दर दिसा देवाचें उतर आयकत आयिल्लीं आसा, पूण आमी ताका हाजीर जाल्लीं आसा. हें मनशांचें उतर कशें म्हणून मानता आमी, वो देवाचें उतर कशें. देवाचें उतर कशें मानता जाल्यार हाचो परिणाम आमचेर जातलो. पळय, जेजूची उतरां कितलीं पावरफूल पळय तीं. मेळ्या वतम्यांक सांगता भायर, ताचे वेलो भायर सर, तो भायर सरता. जेजूक आमी कितेंय मागता तितलें तो आमकां दिता. ह्या भावार्थांत आमी सदांच रावया. पळयात, सामुएलाची आवय ती आपूण मागणें कोत्ताली, आनी मागणें कोत्ता आसतना एली समजलो की ती सोरो पिवन आयल्या म्हणून. तिणें म्हळें, सायबा, हांवें केन्ना सोरो पिवंक ना, पूण म्हज्या काळजांत जें कितें चलता तें हांवें देवाक सांगलेलें आसा. कितें? काळजांतान मागणें केलेलें आसा. आनी जेन्ना आमी काळजांतान मागणें कोत्ता, त्या मागण्याक आमी पूर्णपणे हाजीर जाता, तें देव दितलोच. आनी ते भाशेन तिका भुरगें नासलेलें पूण भुरगो दिलो. आनी तिणें कितें म्हणलें, ह्या भुरग्याक हांव म्हाका दोच्चें ना, देवान दिल्लें आसा तें देवाकूच हांव पोत्तून दिता. आनी अशें सांगलें की ताका हांव वाकर लावचें ना म्हणून. ताका लागून सॅम्युएल देवाचे गोठायेन वाडत गेलो. हांव तें पळयतलें हांव फुडें. म्हणटच म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी कितें कोत्ता? देवा कडेन मागलें म्हणटच तें आमकां दोत्ता. तें पोत्तून देवाक दिवंक जाय. देव तातूंतलें आनिकूय बरें आमचें सगळें काडटलो, निपजयतलो, आनी दुसऱ्याच्या फायद्या पासत तो वापरतलो. हे भाशेन आमचें जिवीत जावं दी. सगळीं जाणां आतां आमी हे भाशेन जिवच्याक कितें म्हणून करूंक जाय? आमी जेजू भाशेन आमचें जिवीत सारूंक जाय. जेजू कितें कोत्तालो? दीस सोंपलो की ना, दारेर पडलो की ना, तो मागण्यांत रावतालो. रातभर हे भाशेन मागण्यांत आसतालो. सकाळीं उठलो म्हणटच पोत्तून मागण्यांत रावतालो. रात ताची मागण्याची जाताली. दिसभर तो मागीर वावुरतालो. पूण शेवटचो वेळ आनी सकाळचो वेळ पयलो आनी निमाणो देवा संवय दवरलो की आख्खी रात आमची मागण्याची जाता. आमी म्हणटा मागणी, थोडी मागणी म्हणटा आनी मागीर न्हिदोंक वता. हाका लागून देव आमकां बरेंपण फाव करता. तें आनिकूय तर आमी मातशें वाडीत तर आनिकूय बऱ्याक पडटलें. ही चिंतना भावना कित्याक म्हणून ती आमचे भितर धरची. भितरल्यान सारकें स्वतंत्रपणे जिवंक जाय. कितेंच हें नाका जाल्लें घेवन आमी बसले जाल्यार तातूंत फायदो कांय ना. तें आनीक आमकां तळमळीत करता. हे मेळे आत्मे पळय आसा ते भायर काडून उडोवया. जेजू सवें दवरया, तो तांकां काडून उडयतलो. आमी शांतपणे जियेतले. हांव आतां आमचे अशें वणटीन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत भरोन येता. सगळें आमचें सवें आसा तितलें जेजू सवें आसा. जेजूच्या नांवान भितर आसा तितलें भायर काडया, बरें आनी वायट. सुस्कार काबार जाय पर्यंत जेजूचें नांव घेवचें. आनी हे परी भितरलीं आमची चिंतना, भावना, चाल, आठवणी कितें आसा तितलें भायर काडया. जेजूचें दवरलें त्या मेळ्या आत्म्यांक जशे भाशेन ताणें काडून उडयलो ते भाशेन तो आमकांय स्वतंत्र करतलो. करूंकूच जाय, कित्याक ताचें उतर इतलें पावरफूल.